ही ब्रह्मदेवाचं जे आमचे देऊळ आसा हें पुरातन काळापासून हांगासर आसा. पूण आमच्या जाणट्यांनी जी काय आमकां म्हायती सांगली ती हांव तुमकां सांगता. ही म्हायती म्हणजे अशें की बारीक जेन्ना बाटाबाटी हांगा जाताली गोंयांत तेन्ना हे जे ब्रह्मदेव जो आसलेलो बारीक मुर्ती आसलेली आनी ही मुर्ती ओल्ड गोवाजवळ ओल्ड गोवाजवळ करमळी म्हूण आसली थंय खंय आसलेली. जेन्ना तुमकां थंय चड बाटाबाटी जावंक लागली तेन्ना एका ब्राह्मणान झोळयेन घालून ती मुर्ती हॉटेल हाडली अशी घेवन येतालो तो आनी हांगासून तो बेळगांव महाराष्ट्रांत फुडें वयतालो अशें सांगताले आमकां. तर तेन्ना कितें जालें तो चलत येयलो आनी आपली शिदोरी खावपा खातीर तो हांगासर रावलो. हांगा वस्ती करची आनी वयचे ह्या उद्देशान तो हांगासर रावलो आनी हांगा मुर्ती ती दवरली तेणें. मुर्ती दवरली सकयल तळी आसा ती तळयेन न्हालो धुलो आपली शिदोरी खाल्ली आनी न्हिदलो. तेन्ना ताका न्हिजेत भास जालो खंय. हें आमच्या जाणट्यांनी सांगलेली आमकां स्टोरी आहा. थंय न्हिदलो म्हणटकीर ताका देवान भास दिलो हे ब्राह्मणा म्हाका ही जागा खूब आवडली तेन्ना हांव हांगाच रावता तूं तुजो फुडलो रस्तो धर. आनी घडघडून जागो जालो आनी बघता जाल्यार आपणाक भास असो कसो जालो म्हणून उठलो बिटलो घामाघूम जालो खंय तो आनी उठलो. सकाळीं वचपाच्या टायमार तेणें कितें केलें तळयेक तोंडून बियलो आनी मुर्तेक हात घातलो. बेश्टो भास जालो आसलो समजलो आनी हात घातलो आनी तो म्हणलो खरीच मुर्ती घट जायना जाली मुर्ती उठना जाली. म्हणटकीर कितें करतलो आतां देवान जे आपणाक हें दिल्लेलें न्हू आपल्या हितून स्वप्नांत जो काय आपणाक भास जालो तो खरो आसतलो म्हटलो आनी तो गांवांत गेलो. गांवांत देसाय आसलेले त्या देसायांक तो प्रोमो घातलो ताका सांगलो आनी तांकां जमयलें आनी तांकां सांगलें की आपूण असो फुडें वयतालो पुणून ब्रह्मदेव हो जो आसा मुर्ती जी आसा हांगाच हें जाल्या उठना तेन्ना तुमी तिचो सांबाळ करा म्हणून सांगलें आनी तो आपल्या फुडें पंथाक लागलो. थंय लागले जालें तेजें मागीर गांवांतल्या लोकांचेर जबाबदारी येयली. तेंच्यांनी बारीकशी तेन्ना काय हें नासलेलें न्हू अशें झोपडी म्हणून कशी बांदली आनी देवाची शेल्टर केलें ताका एक करून दवरलें आनी तेन्ना पासून ही मुर्ती हांगा आसा. आनी आख्यायिका अशी आसा की ती मुर्ती हळू मोठी जाता ही आख्यायिका. तेच्या नंतर काही काळ खूब दीस जाल्या नंतर मुर्तेक हें दिवंक जाय न्हू कांय तरी बरें हें दिवंक जाय म्हणून आकार दिवंक जाय देवूळ म्हणून जावंक जाय म्हणून आमचे खाडीलकर गुरुजी आसले अनंत पुरुषोत्तम खाडीलकर गुरुजी म्हणून आसलेले हांगासरलो तो स्थानीक. तेणें तेच्या पुढाकारान गांवांतले लोक सगळे जमले आनी तो टिचर आसलेलो. गांवांतले लोक सगळे जमोन तेंच्यांनी बारीकशें एक देवळाचे हें आकार निर्माण केलो. ब्रह्मदेवाचें देवूळ बांदलें. देवूळ बांदून मागीर करता 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 देवूळ फेमस एकच मुर्ती न्हय हांगासर फामाद जाली आनी सगळी अख्ख्या गोंयभर जाली. फामाद जावन लोक भरपूर येवं लागले. तेच्या नंतर मागीर आमकां सरकारी अनुदानान हें आमचें देवूळ हें बांदलें आमची गर्भकूड आमी बांदली आमच्या खर्चान गांवांतल्या लोकांनी हें करून पयशे जमोवन बांदली. तेजे नंतर हो फुडलें जें मंदीर आहा फुडलो जो भाग आसा तो श्रीपाद भाऊच्या फुडाकारान आमचो जो खासदार आहा श्रीपाद भाऊच्या फुडाकारान तेंचे बांदून जालो. आनी मागीर करता करता मागीर मार्गशीर्ष वद्य तृतीया म्हणून जे आसा न्हू ही मार्गशीर्ष वद्य तृतीयेक दर वर्सा मोठ्या प्रमाणांत उत्सव जाता. आनी ह्या उत्सवाक फक्त करमळकर म्हणून जे कोण आसा हितून ते मुद्दाम येता आपूण हे भावीक म्हणून आनी आपूण ह्या देवाचे हें कशें म्हणजे सभासद म्हणून ते येता आनी प्रामाणीकपणान येवन ते सेवा करता आनी गांवांतले आमचे जे भुरगे आसा ते सगळे एकोप्यान उत्सव साजरो करता. आनी मार्गशीर्ष वद्य तृतीयेक जवळ 3,000 ते 3,500 लोक हांगासर ब्रह्मदेवाचो महाप्रसाद घेवन वयता. तेच्या नंतर सकाळीं पयलीं सकाळीं 8 40-50 लोक जमता ब्रह्मवृंद येता आनी ब्रह्मदेवाचें सगळो महारुद्र कंप्लीट करता 12-1 पर्यंत. ते नंतर महागाराणें जाता. गाराणें जाल्यार महाप्रसाद जाता आनी 2-3 दीस अशें मागीर सांस्कृतीक कार्यक्रम आसता. गांवांतले भुरगे नाटकां करता. तेच्या नंतर त्या 2-3 दिसांनी भावीक लोक येवन देवाचें दर्शन घेवन वयता. अशें ब्रह्मदेवाची आख्यायिका आसा. आमी आतां ब्रह्मदेवाच्या मंदिरात उबे आसा आनी हांव ह्या देवळाचो पुजारी. जवळ जवळ वडिलांच्या पासून किंवा तेच्या फाटी सुद्दां हाज्या पासून आमी हांगासर पुजेची सेवा चालू आसा आमच्या घराण्या मार्फत. ते आज पर्यंत चालू आसा. हांगासर वार्षिक एक ब्रह्मोत्सव म्हणून एक जाता तो मार्गशीर्ष वद्य तृतीया दत्त जयंतीच्या 3ऱ्या दिसा तो उत्सव जाता. तेन्ना लोक भरपूर येतात. दूरसून लोक येतात. त्यानंतर देश विदेशासून हांगासर लोक भरपूर पावतात. कारण कशें आसा ब्रह्मदेवाची मंदिरां खूब कमी 1-2 मंदिरां आसा भारतात. एक आसा ते राजस्थान पुष्कर आनी दुसरें हांगा. ताका लागून हांगासर लोक कधीच येतात.
जरी कडे घातले म्हणजे खेडेगाव आणि कडे घातले सुद्धा लोक मुद्दम येता हांगासर आणि हांगासर दर्शन घेवन वयता लोक. त्याच्यानंतर ही थंयसून ही मुर्ती स्थलांतर करून हांगा हाडली. जवळ जवळ ह्या गोष्टी 400 450 वर्सां जातली आणि तेन्नाच्यान ही हांगासर स्थापीत केल्ली आसा. त्याच्यानंतर हांगासर तिची हें केली, जीर्णोद्धार केलो, भायर सभा मंडप बांदलो, त्याच्यानंतर कडेन कंपाऊंड बी अशी बाकीची कामां जाली. अजुनूय आतां फुडें हेचें काम कितें कितें जावपाचें आसा.